शिरगावच्या लयराई देवीची जात्रेची पूर्व तयारी म्हण एप्रिल महिन्याच्या 10 तारखेमेरेन सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाची मोख दवरल्या। तसो निर्णय लेगीत शासकीय पावंड्यावयले बसकेत घेतला। एप्रिल महिन्याच्या 21 तारखेक जावपी लयराई देवीच्या जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवात शासकीय पावंड्यावयली एक महत्वपूर्ण बसका जाली। सुरक्षेच्या नदरेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचे काम पुराय करून हेर सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाचे थारायले। बसके उपरांत आमदारां सयत अधिकाऱ्यांनी धोंडतळी आणि हेर सुवातीची पळोवणी केली। जात्रेच्या पूर्व तयारीची तपासणी करपाक लागून आमी शिरगांवान येयल्ले आनी आजची जी तपासणी सेकंड तपासणी पयली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें चेक केल्ले। आज कलेक्टर अंकित यादव SP आनी सगळो डिपार्टमेंट अलायन डिपार्टमेंट जितले आसा तेंची बैठक जाली। स्ट्रॅटेजीक इन्स्पेक्शन केल्लें। आज जी तयारी चालू आसा तेजे रिव्यू घेता आसतना ज्यो ज्यो गोष्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ते बी आमी घेतिल्ल्यो आसा। देवस्थान समितीन काही सजेशनां दिल्लीं आसा त्या अंतर्गत इन्स्ट्रक्शनां सारकी वेवस्थीत तेंचे पर्यंत पावल्लीं आसा आनी हाका एक डेडलायन दिल्ली आसा की 10 एप्रिल पर्यंत हें काम सगळी सोंपोवपाक जाय। ते सद्या सगळ्यांक कामाक लायिल्लो आसा आनी आमची देखरेख आसा की हें काम सगळें पूर्णत्वाक येवन 10 एप्रिल पर्यंत सगळी तयारी कंप्लीट जाता। आमचे कलेक्टर साहेबान मिटींग आपयली ती तयारी रिव्यू करपाक कितें तयारी जाला पळय न्हू तेची एक स्टडी करपा खातीर सर्वेक्षण करपाक त्या अनुसार कलेक्टर साहेबान पयली म्हणजे हॉलान मिटींग घेवन त्याच्या नंतर ते सायट सर्वे करपाक आयले कितें तयारी जाला पळय त्या प्रमाणे तेणी सर्वे केल्ली आसा जे कितें कमी आसा हांगासर जावपाक घडपाक जाय ते तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या प्रमाणे करतले। हांगासर जो CCTV कॅमेरे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा PTZ जे आसा ते 3 घालपाचे आसा बाकी रोड बी तेंचें काम चालू आसा ते PWD करता आनी आमी काही गोष्टी ज्यो कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा पळय रोडार बिडार इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते काडपाक तांकां सांगला। त्यामुळे कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिला विथीन दॅट पिरियड शुड बी कंप्लीट ते काम जावंक जाय म्हणून त्या प्रमाणे सगळें सर्वेक्षण जाल्लें आसा। हांगासर तळी पयल्ली आसा तळयेकूय काही डायरेक्शन दिल्लें आसा कितें रेलिंग जाय आनी कितें आमी ती कमिटी प्रायोरिटी तत्वाचेर करतले। जें काम करपाक जाय न्हू तें आमी करतले। 10 तारीख पर्यंत जास्त बॅरिकेडिंग बी सगळें जातलें। टोटल कितले CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करतले? 32 कॅमेरे इन्स्टॉल केल्ले आसा आनी PTZ 6 केल्ले आसा आनी 3 करपाचे आसा ते आमी करतले।